नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंग बंदी उपरांतूय गोंय सरकाराक मायनिंगांतल्यान फंड चालूच, लिजा वगडायिल्ले मिनेर भरतात डीड आनी सर्फेस रेंट। मायनिंग डिपेंडंट पावले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदा मेरेन। MMDR कायद्यात दुरुस्तीचेर युनियन फुडाऱ्यांची राष्ट्रपती कडेन चर्चा, मुख्यमंत्री पर्रीकराक खंय पडून गेल्ले ना। मायनिंग बंदी उपरांत मायनिंग वाठारांतले परिस्थितीचेर प्रुडंटाचेर पळयात मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टराची खबरामाळ। आयचो रिपोर्ट दिवचल पिळगांव मायनिंग बेल्टाचेर। सुर्ला सत्तरी टायट टुरिस्टांचो धुडगूस, लोक उपद्रवाक विटले, पाशेस पेड्ड्यार। गांवच्या लोकांचो गांवांत सोरोबंदीचो निर्णय, सोरोबंदी खातीर गांवच्या लोकांच्या सह्यां सयत निवेदन। GMCत रोखडोच ऑन्कोलॉजी विभाग सुरू, आतां नर्सीकूय विदेशांत ट्रेनिंग। सुपर स्पेशालिटी विभाग जालो कांय कोंत्रादवेल्यो नर्सी रेग्युलरायज, आरोग्य मंत्री उलयलो। इको टुरिझम नवो क्रूज बर्थ, वेगवेगळे सर्विसींतल्यान MPTचो पोर्ट स्वबळार चलूंक शकता, म्हणटा MPTचो चेअरमॅन। मायनिंग बंदीक लागून येणावळीक नवे नवे प्रयोग। गोंयचे मायनिंग बंद, गोंयांत मायनिंग बंदी। मिनेराचे हातांतल्यान ट्रेडिशनल लिजांय गेली, मात सरकार मायनिंगांतल्यान वसुली सोडिना। मिनेराकडच्यान सरकाराची डीड आनी सर्फेस रेंटाची वसुली। वेगवेगळ्या मायनिंग कंपन्यांनी मायन्स खात्याकडच्यान 89 लाखां परस मायज रेंट भरला। 21 लीज होल्डरांनी सुमार 61 लाख रुपया डीड रेंट, जाल्यार 45 लीज होल्डरांनी 28 लाख रुपया परस मायज सर्फेस रेंट सरकारी तिजोरीत जमा केला। मायनिंग कंपन्यांनी मीन खात्याक डेड आनी सर्फेस रेंट भरले। एके मायनिंग कंपनीन 10 लिजांचे मेळून 28 लाख रुपया परस मायज डेड रेंट भरला आनी एके कंपनीन 4 लिजांचे 9 लाख भरल्यात। बाकीच्या 4 कंपन्यांनी 7 लिजांचे 23 लाख रुपया डेड रेंट म्हणून भरल्यात। एकूण 6 कंपन्यांनी 61,08,846 रुपया 21 मायनिंग लिजांचे डेड रेंट भरला। आता वेगवेगळ्या मायनिंग कंपन्यांकडच्यान सरकारान सर्फेस रेंट कशें वसूल केला पळयात। 14 मायनिंग कंपन्यांनी 24 लिजांचे 11,58,324 रुपया, एका कंपनीन 13 लिजांचे 6,76,138 रुपया सर्फेस रेंट भरला। दुसरे एके कंपनीन 9 मायनिंग लिजांचे 9,77,138 रुपया सर्फेस रेंट भरला। एकूण 16 मायनिंग कंपन्यांनी 54 लिजांचे सर्फेस रेंट म्हणून 28,12,180 रुपया सरकारी तिजोरीत जमा केल्यात। सरकारान 61 लाख रुपया डेड रेंट, जाल्यार 28 लाख रुपया सर्फेस रेंट एकठांय केल्यात। एकूण 89 लाख रुपया परस मायज पैसे वेगवेगळ्या मायनिंग कंपन्यांकडच्यान मीन खात्यांत पावल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। मायनिंगवाले बंदीचो इश्यू घेवन थेट 2 दिसांचे गोंयचे भोंवडेर आयिल्ले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदा मेरेन पावले। मायनिंग कामगार संघटनेचो फुडारी पुती गांवकरान राष्ट्रपती कडेन MMDR कायद्यात दुरुस्ती करून कशे पद्दतीन गोंयचे मायनिंग सुरू करूं येता ताचेर चर्चा केली। मुख्यमंत्री पर्रीकराक खंय कांयच पडून गेल्ले ना। शेनवारा गोंय विद्यापीठाचो पदवीदान सुवाळो जाले उपरांत राष्ट्रपती सांजे गोंयचे राजकारणी धरून बाकीच्या मळावेल्या लोकांक मेळ्ळो। होच वेळ साधून युनियनाच्या फुडाऱ्यांनी राष्ट्रपती मुखार मायनिंग बंदी आनी अध्यादेशाचो इश्यू काडलो। काल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हांकां मेमोरंडम सबमीट केलो आनी जेन्ना मेमोरंडम सबमीट केलो त्या वेळार ताणें म्हाका विचारलें की तुमी म्हणजे राष्ट्रपती कडल्यान कितें अपेक्षा करता। त्या वेळार सांगलें आमकां फक्त एमेंडमेंट जर करीत, गोवा गव्हर्मेंट कन्सेशन एबॉलिशन एक्ट 1987 सेक्शन 2 जर एमेंडमेंट करीत जाल्यार हो इश्यू सॉर्ट जावचो। आनी आमकां तुमचे कडल्यान अशी अपेक्षा आसा की तुमी ते एमेंडमेंट करपाक हेल्प करता। आनी त्या प्रमाणे ताणें ताका सेक्शनूय वाचून पळयलें ताणें, कारण हांवें ताका पॉयंट आउट करून सांगलें की बाबा हें सेक्शन जें आसा तें इंट्रोडक्टरी डिफेन्स म्हणजे 1961 पासून आनी एक्ट येयल्या 1987। ताका लागून आमचें म्हणणें इतलें की जेन्ना एक्ट येयलें तेन्ना जें तुमी इम्प्लिमेंट करा, इंट्रोडक्टरी करूं नाका, इतलोच आमचो डिमांड आसा। तर त्या वेळार ताणें सांगलें की ताणें तो
लॉयरय असल्या कारणान ताणें तें सेक्शन वाचून पळयलें आनी मागीर सांगलें की तेजेर कितें एप्रोप्रिएट एक्शन आसा जी आमी करतली आनी आपूण तें फॉरवर्ड करतले. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक खंय मायनिंगाचें कांयच पडून गेल्लें ना. आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागलें आज म्हयनो जालो, अजूनय तेंचे आमकां अपॉयंटमेंट तेंच्यांनी दिवंक. आमकां अशें दिसता की चीफ मिनिस्टर कांय पडलेलें नासता, राष्ट्रपती जर ताची दखल घेवंक शकता आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टर जर कांय पडलेलें ना जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ताका मायनींग इश्यू जो आसा तो सॉर्ट आवट करपाचें ना, अशें तिजें लक्ष ताका डिले करपाचें आसा आनी कामगार जे लोक आसा ते त्रासान पडपाचे शक्यता अशी चड आसा. कारण ताका जर इंट्रस्ट आसा आतां तो येयले एक म्हयने वर जालें तेन्ना ताणें इश्यू सॉर्ट आवट करपाचो आशिल्लो. सो 3 तारखेच्यान तुमी जे धरणे म्हणलेले ते आतां आमी 6 तारखेक म्हणजे आतां आमी फुडल्या आठवड्याचेर ठरयतले, परत मेळटले काही चेंजीस आहा ते चेंजीस करतले आनी फुडें कशें वचपाचें डिसायड करतले फुडल्या ह्या आठवड्यात येता त्या आठवड्यात. सरकारान एनआयओत केल्ल्या राष्ट्रपतीच्या सत्कारा वेळार खंय विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कावळेकाराक माचयेर बसयलो ना. सरकारान शिश्टाचार मोडलो. थंयसर आमचो गोंयचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन उपस्थित आसलेलो, बट आयज दूख भोगता जो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन थंयसर उपस्थित आसून जो एक कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट हँडल करता एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका थंयसर काल स्टेजीचेर तेंच्यांनी घेवना. आयज तेजा जो पोस्ट आसलेलो तेजो एक इन्सल्ट असो केल्लो आसा, एक प्रोटोकॉल तेंच्यांनी आयज काल मेंटेन केल्लो ना. आयज लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेंच्यांनी सकयल बसयलो, ताका स्टेजीर ना घेतात. हो जो प्रोग्राम जाल्लो तो एक गव्हर्मेंट कॉस्टाचेर जाल्लो लोकांचो प्रोग्राम आनी एज अ प्रोटोकॉल ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन हो सदांच स्टेजीर आसूंक जाय. कित्याक आयज पर्यंत हेज्या पयलीं जेन्ना पर्रीकर स्वता लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो तेन्ना काँग्रेसीन अशी केन्नाच ताका सायडलायन केल्लेली ना, वा केन्नाच असो रिवेंज म्हणटा तो घेवन नासलो. आयज खंय तरी दिसूंक लागलेलें आसा हो गव्हर्मेंट आयज खंय तरी रिवेंज घेवपाक लागलेलो आसा. आयज प्रोटोकॉल हो मेंटेन करना. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आपले गोंय भोंवडेचे निमणे दिसा आयतारा ओल्ड गोवा बेसिलिका चर्च आनी मंगेशी मंगेशाच्या दर्शनाक वचून आयलो. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू. सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीच्या अर्दी प्रमाण 88 मायनिंग लिजा रद्द जावन 15 मार्चा सावन गोंयचें मायनिंग बंद पडलें. हे बंदी उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेवंक प्रुडंटान मायनिंग वाठारांत खाची कोनशांनी भोंवडी केली. उत्तर दक्षिण गोंयचो मायनिंग बेल्ट प्रुडंटान पिंजून काडल्या उपरांत थंयचे परिस्थितीचेर ही मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाची खबरामाळ. आयचो रिपोर्ट दिवचल पिळगांव मायनिंग बेल्टाचेर. मायनिंग बंदीचो सगळ्यान व्हडलो बळी बारीक सारीक गॅरेजवाले, वर्कशॉपवाले. म्हाजी गॅरेज आहा, आजकाल सगळी बंद पडल्या, गॅरेजीत काम कांयच ना. हांव आतां म्हाजी भुरगीं शिकता, कॉलेजीक वयता, सगळे धंदो बंद पडला. आतां सरकारान अर्दे फावटी काम केलें सुरू आनी अर्दे फावटी बंद केलें. हे खंयचो कायदो? अभी माइनिंग बंद पड़ा करके हमको अभी कुछ नहीं मिल रहा है. अभी एक गाड़ी भी का काम भी नहीं मिल रहा है. हमको घर संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. पिळगांवच्या बाबलो मोर्लेकाराक बँकेची लोनां जबाबदारीन फारीक करपाची आसा, पण मायनिंगूच बंद पडिल्ल्यान धंदोच ना, मिळकत ना. रीण भरू तरी कशें असो ताजो प्रश्न. आमकां अशें आहा की हे बँकेचे जे लेटरां हे ते येता पळय, आमकां ते लोन कशें करून त्रास करून भरलेले जाय. फारीक करपा खातीर हे परत बंद पडल्या कारणान फारीक करपाक जायना. गव्हर्मेंटाचो टॅक्स हे ते सगळे आमी वेवस्थीत भरले. गव्हर्मेंटान म्हणजे पयलींच भरून घेतले. रीण घेवन सारको घेतले 2-2.5 लाख रुपया रीण टायर फुटले, चालू केली टायर फुटले. आतां परत बंद पडले, परत आतां बंद पडून परत चालू केले, परत रीण घेतले. नाल्यार उबे जायना ते, रीण घेयना जाल्यार जायना तो. आमकां बेगीन आमचे हे चालू जाल्यार आमचे भरतले न्हू, मायन चालू जावंक जायी. कोण सांगतलो तेच आमकां कळना. सरकार काय कोण आमदार कोण आनी कितें ते सांगतले काय कितें तेच कळना. आमी आपली खटपट करीत आहा, काम चालू जातले, काम चालू जातले, काम चालू जातले. आयज अशें सिच्युएशन दिसता, जातली काय ना जातली. सरकार हेजेर गंभीर विचार करून जाता तितके बेगीन कोर्टाचो निर्णयाचेर रावनासतना आतां वटो हुकूम काडून ह्यो मायनिंग सुरू करून आमची रोजी सुरू करची अशी हांव ही कैकयेची विनंती करता. मायनिंग बेगीन सुरू जायना जाल्यार आमचो सत्यानाश अटळ आसा अशें अब्दुल सत्तार खान करोल म्हणटा. बैंक वाला आया तो हम लोग छुपते घूमता है इधर उधर. दिस इज जल्दी तुम माइन चालू करके हमारा कर्जा भी माफ़ करने का ये करो, माइन चालू हुए लग और हम लोग का अच्छापन देखो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इसमें खत्म हो जाएंगे. मये पैरान मायनिंगाचेर निबून आसपी लोकांची संख्या चड.
कांय जाणांचे ट्रक आसात तर कांय जाण मायनिंग प्लांटाचेर कामाक असले. आता टेन्शन हो वाडलो जाता. हांगा बायलेचें मंगळसूत्र आमी सुद्दां व्हरोन दवरलेलें आहा बँकेनी. जाल्यार तुमकां जाल्यार रशिपी सुद्दां म्हाज्या बोल्सान आहा, तुमकां जाल्यार दाखयता. गाडी म्हणजे मायनी चालू करची जाता तिके बेगीन. आमी आतां गोल्ड जावं आनी कितें भांगर दवरले बँकेनी ते पासून आमचें वयचें जालें आतां भांगर पासून. तें आमकां कितें तें आमकां आतां कळोंक जाय मायनी जाता वो ना त्यो, नाजाल्यार आमकां फुडें खूब त्रास जातले. गव्हर्मेंटान कित्याक विचार करूंक ना? इतकी वर्सां जर लीज तें रिन्यू जावपाक जाय आसलें तें गव्हर्मेंटान कित्याक करून घेवना हें म्हाका कळना. आयज आमची मायनी वेवसाय चलता तर 4-5 गांव चलताले. आतां पावस येयला पूण बेग्यांतल्या बेग्यान सप्टेंबरा पयलीं मायनी येवंक स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमचे ट्रक कामाक लागपाक जाय. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.